कॉम्प्लेक्स आणि इंटरव्हेन्शन लेजर वेन ट्रीटमेंट सर्व्हिसेस हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसा दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार बाब पेमेंद्र शेट, त्याच बरोबर राजाराम मांबरे जो हे एक्चुली पळयतलो, आमचो बाब राजेश पाटणेकर, प्रणव भट, सिद्धी कासार, समोर आशिल्ले उपस्थित म्हजे मोगाळ भाव भयणानो, आमच्या बिचोले CSCचो सगळो स्टाफ. आज हेजें उक्तावण कित्याक हांव इतक्याच खातीर सांगता. फर्स्ट टायम आमी जाका म्हणटा की व्हेरिकोज वेन्सची ट्रिटमेंट ही गव्हर्मेंटात फ्री ऑफ कॉस्ट सुरू जाता. गोंयांत आयज पर्यंत लेजर व्हेरिकोज वेन ट्रिटमेंट ही खंयच्याच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत नासली. पयले फावटी आमच्या बिचोलेन आमी सुरवात करता म्हणून हेजें उक्तावण. म्हणजे ही फेसिलिटीज तुमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीत सुद्दां फ्री ऑफ कॉस्ट एवेलेबल ना. ती फेसिलिटीज तुमकां बिचोलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत आमी एवेलेबल करून दिता म्हणून हेजें उक्तावण आसा. गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांक आपल्यो पांयाच्यो शिरो मोठ्यो जाता ज्यो म्हणटात, त्या पांयाच्यो शिरो ज्यो मोठ्यो जाता त्या सगळ्या जाणांनी बिचोलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान दर ब्रेस्तार दीस ताजी OPD आसतली. डॉक्टर राजाराम मांबरे सकाळ पासून तर दनपार पर्यंत OPDक आसतलो. शुक्रार आनी शेनवार ताजो एसिस्टंट डॉक्टर आमचो ते सगळे फॉलोअप करतलो. आनी दर मंगळारचो म्हणजे ओटीत ताका जें इंटरव्हेन्शन म्हणजे जाका आमी म्हणटा पयलीं व्हेरिकोज वेन्सची जर ट्रिटमेंट करतली जाल्यार तेजी सर्जरी करची पडटाली. कंप्लिटली शीर जी आहा ती ओपन करची पडटाली. आतां तो एटीजन लेजर ट्रिटमेंट जी आसा म्हणजे एकूच सूय त्या वेनींतल्यान घालतलो आनी कंप्लिटली ट्रिटमेंट करतलो. दीस इज अ सिंपल प्रोसिजर. ही प्रोसिजर केल्या उपरांत मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ताका एक 4 वरां तो 8 वरां रावपाची गरज आसा. अदरवायज ही कॅन गो ऑल्सो, तो घरा कडेन वचूं येता. बट पयलीं सर्जरी करीत जाल्यार ताका 4 दीस हॉस्पिटलांत रावचो पडटालो, 5 दीस पांय उखलूंक वयर मेळनासलो. एक सिंपल प्रोसिजर. आतां तुमी म्हणटले हीच ट्रिटमेंट जर तुमी प्रायवेटान खंयच्याय हॉस्पिटलांत जर करपाक गेले जाल्यार कमीत कमी सिंगल वेन जर ट्रिटमेंट आसत जाल्यार इट वील कॉस्ट मोर दॅन 80,000. एक सिंगल वेन आसत जाल्यार ताका 80,000 फारीक करचे पडटाले. 80,000 हे लोकांक खबर ना. म्हणजे कोणीय आतां तूं मणिपालान चल, हेल्थ वेन चल आनी खंयसरूय चल जाल्यार म्हणजे आनी हे दोतोरूय बी स्पेशल आसा. गोंयांत हार्डली 2 जाण काय 3 जाणूच आसात फक्त आसात. बट ते सगळे प्रायवेट ट्रिटमेंट करतात, गव्हर्मेंटात कोण करिना. म्हणजे सामान्य मनशाक जर ट्रिटमेंट करतलो जाल्यार ताका 80,000 फारीक करचे सोडून तो ट्रिटमेंटूच करिनासलो. आतां ट्रिटमेंट करिना जाल्यार कितें जालें तेंय सांगता हांव. तेणी जर ट्रिटमेंट करिना जाल्यार लॉंग रन तेजो पांय जो आहा पळय न्ही तो सुजून खूब मोठो जातालो, शिरो तेज्यो फुगताल्यो आनी तेज्या पांयान फुडें फुडें ताका चलपाकूय जायनासलें आनी लॉंग रन ताका गँग्रीन जावंक शकता. म्हणजे ह्यो म्हणजे पांय सुद्दां तेजी बोटां काडची पडटा, पांय काडची पडटा, अशे वेगवेगळे कॉम्प्लिकेशन तेज्या लेटर एजीन म्हणजे 60 वर्साच्या उपरांत ताका जावपाक शकताले. गोंयांत अशे कितलेशेच जाण लोकूय आसले की जांकां एफोर्डेबल ना म्हणून ती ट्रिटमेंट करपाक मेळनासली. ही ट्रिटमेंट फेसिलिटीज आमच्या दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड ह्या कार्डाचेरूय एवेलेबल नासले. एक दीस स्वता डॉक्टर राजाराम मांबरे म्हाका येवन मेळ्ळो. ताणें हो प्रोसिजर आनी सगळो एक्सप्लेन केलो. ताणें म्हाका सांगलें. हांवें तुरंत विश्वजीत बाब राणे हेल्थ मिनिस्टर हाका फोन केलो आनी आमकां ही फेसिलिटीज आमी म्हटल्यार आमची खंयची तरी OT जी बंद आसा म्हणजे खूब वर्सां जालीं थंय सुरू करपाची गरज आसा. हें हांवें सांगलें. आमचे जॉयंट सेक्रेटरी हेल्थ बाब प्रणव भट हेका ते एक्सपर्टायट करपाक लायले आनी फाटल्या 1 म्हयन्या पयलीं ही सगळी नवीन मशिनरी जी ताका जायी ती आमी इक्विपमेंट सगळे घेतले आनी तो सेटअप आज आमी बिचोलेच्या हॉस्पिटलांत. तुमी सगळे जाण लकी आहा म्हणपाचें बिचोलेच्यो कोण व्हेरिकोज वेन्स आहा जाल्यार ताका रोखडीच ट्रिटमेंट घेवपाक मेळ्ळी. बट एक गजाल लक्षांत घेया, बिचोलकारा खातीरूच न्ही सांखळेकारा खातीरूय आहा तें. म्हणून पुराय गोंयभरांतले लोक हे बिचोलेंतल्या ह्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान व्हेरिकोज वेन्स जाले आसत. सगळ्या लोकांच्या पर्यंत मॅसेज वचूंक जायी म्हणून पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जेका जेका व्हेरिकोज वेन्स आसा जेका प्रायवेट ट्रिटमेंट घेवंक परवडना तेणी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे सरकार कितली काळजी घेता ती पळयात. ह्या हांव इतक्याच खातीर सांगता की म्हाका तुमच्या जिवाची काळजी आसा. आमी फक्त म्हणजे लायट उदक रस्ते जालेत बट लोकांचो हेल्थ ही प्रायोरिटी आसा आनी हेल्थ ही प्रायोरिटी आसा म्हणून उपरांत येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें बांदलां तेजो खूब बऱ्यांतलो बरो उपयोग हो आमकां अशा पद्दतीन करपाक जाय. म्हणून ही ट्रिटमेंट व्हेरिकोज वेन्सची ट्रिटमेंट लेजर ट्रिटमेंट आमी आज हांगा सुरवात केली. फाटल्या 1 वर्सा पयलीं आमी आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांखळे हांगासर ऑप्थॅल्मीक OT सुरू केली.
ऑप्थॅल्मिक ओटी म्हणजे कॅट्रॅक्ट जर कोणाक करतलो जाल्यार एक तर ताका बांबोळे वयचो पडटालो नाजाल्यार ताका म्हापशा वयचो पडटालो, अदरवायज डॉक्टर चंद्रकांत शेटये कडेन. तो काय सगळ्यांचेच फुकट करूं शकना, तो आपल्याच लोकांचे फुकट करता. ओके, एनी हांव तितून वचना, बट मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट इज 20,000 मिनिमम म्हटलें जाल्यार. मागीर ताका लेजर परत हे ते घातलो जाल्यार तेजी कॉस्ट आनिकूय वाडटा आनी इट इज नॉट एफोर्डेबल ऑल्सो. कोणी जरी म्हटलें कितल्या फुकट म्हणून लोकांचे करतलो, शेवटी ताका कॉस्ट आसा, डॉक्टर्स आसा, हें आसा, सगळ्याच कॉस्ट आसा. म्हणून एका वर्साच्या पयलीं आमी कॅट्रॅक्ट सर्जरी अलॉंग विथ रेस्ट ऑल सर्जरी ही स्पेशल ओटी एस्टाब्लीश केली 2 कोटी रुपया खर्च करून आमच्या सांखळे कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की त्या निमित्तान 1,000 लोकांनी आपली सर्जरी कंप्लीट केली सांखळेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान. 1,000 लोकांनी. म्हणजे तुमी विचार करात की हे कित्याक केलें. नाल्यार ह्या 1,000 लोकांक खंय वचूंक जाय आसलें. उरलेल्या 500 लोकांक एक तर पेमेंट करून प्रायवेट करूंक जाय आसलें, जाल्यार उरलेल्या 500 लोक डेली आदिलान जाल्यार बांबोळे यो फावटी मार नंबर लागत ना हें म्हणचें पडटलें आसलें. बट ही फॅसिलिटीज आतां आमी आमच्या भागात कित्याक हाडली तर पुराय बिचोले आनी 70 तालुक्यांतले लोक आसतले, फोंड्या तालुक्यांतले लोक आसतले, तांकां थंयसर येवन हांगासर ती ओटी तेंची आपली कॅट्रॅक्ट सर्जरी करपाक मेळ्ळी. तेज्या पयलीं थोडे दीस बाब विश्वजीत राणे हांगासर वाळपयचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान गायनेक ऑब्स्ट्रॅक ही ओटी सुरू करून थंय फॅसिलिटीज केल्या. म्हणजेच आमकां इवन दो हांगासल्यान पेशंट आसा जाल्यार थंय आमी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विच इज स्पेशलायज, म्हणजे सांखळेंतले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्पेशलायज फॉर कॅट्रॅक्ट आनी दोळ्याच्या ऑपरेशना खातीर, बिचोलेचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सगळ्याच्या बरोबर व्हेरिकोज वेन्स खातीर स्पेशलायज हें म्हणपाक जाता. हें ऑलरेडी जें आसा पळय न्ही हें प्रस्थापीत करपाक जाय आसल्यो. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज अशा पद्दतीन आमी सगळ्यांक दिवपाचो प्रयत्न हो सातत्यात करता. हांव आमचो डॉक्टर मडकयकारूय आज हांगासर आसा, मुद्दामून ह्या कार्यक्रमा खातीर हांगासर आयल्या. तुमी विदीन अ शॉर्ट स्पॅन हांगासर आमी पयर ठरयलें आनी आज रोखडो जो कार्यक्रम ठरयलो अर्जंटली हेल्थ मिनिस्टराक आउट ऑफ स्टेशन वयचें पडलें म्हणून ते स्वता ह्या कार्यक्रमाक पावूंक ना. बट तेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक आपल्यो शुभेच्छा म्हाका फोन करून कळयल्या की तुमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे इन लाँग रन जो कोण हांगासर ट्रिटमेंट घेवपाक येतलो ताका डॉक्टर राजाराम मांबरे हे कंटिन्युअसली तांकां हांगासर मेळटले. लोकांक मॅक्झिमम लोकांनी सगळे जाण वांगडाच येवं नाकात, नाल्यार दोतोर येयल्यार गर्दी पडात तेजेर. थोडे जाण थोड्या दिसांनी ये नाजाल्यार म्हाजें भाशण जायना फुडें लोक आपल्यो शिरो चॅक करूंक हा पांयाच्यो वांगडाच. कोणाची वाडल्या तो येवंक हा फाल्यांच्यान. पूण सगळे जाण तो आतां रेगुलर येतलो ब्रेस्तारच्या ब्रेस्तारा. त्या खातीर जाका गरज आसा तेन्ना थोडोसो टायम स्लॉट घेवन इवन दो म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी यू कॅन फिक्स द अपॉयंटमेंट्स प्रायर अपॉयंटमेंट. अदरवायज जातलें कितें 30-40 पेशंट जर वांगडा येयले तुका जाल्यार कठीण जातलें. सोमार ते बुधवार पर्यंत तांच्या रजिस्ट्रेशनान अपॉयंटमेंट फिक्स करपाक लाय. पब्लीश द नंबर म्हणजे अकॉर्डिंग टू डॅट लोकांक तूं केन्ना यो ह्या फुडल्या विकांनी यो हे तुका टायम स्लॉट जे आहा पळय न्ही हे घालून दिवपाक पडटलें. लोकांकूय कन्विनियंट जातलें आनी अशी सेवा दिवपा खातीर गव्हर्मेंटचे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज ह्या अशा पद्दतीच्यो सेवा ह्यो सदोदीत लोकांक दिता. बट हेजी लोकांकूय याद उरप गरजेचें आसा. लोक एकदां विसरता. आमी दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड हाजेर कितले पयशे दिता खबर आहा तुमकां? म्हाका स्टाफ कोण सांगो येता? कोण सांगता दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवाचेर कितले पयशे दिता? भगवान सांग. 2.5 लाख न्हू, आतां 4 लाख जाले. 4 लाख तर मामूक विचार, मामू कितले दिता? मामू 4 लाख दिता. आनी कितले 6 जाणांची फॅमिली आसल्यार कितले? 4च्या वयर मनीस आसात जाल्यार कितले दिता? 6 लाख दिता. म्हणजे 4च जाणां तेंच्या घरान 4 लाख. ओके, आनी 4 पेक्षा चड लोक आसा ताज्या घरान मामू 6 लाख. कळ्ळें न्ही? म्हणून हे 6 लाख दिता. हे 6 लाख कित्याक? बिचोलेचें हॉस्पिटल आसाच आसा, बट दोतोर शेटयाच्या थंयसर वयचो पडलो जाल्यार आमचें दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड चलता. ते स्वॅप करपाचें आनी तेंय पेमेंट आमी करता. हे लोकांक खबर ना. म्हणजे प्रायवेट हॉस्पिटलाचे पयशे सुद्दां हांव फारीक करता सरकार म्हणून. आनी ते वर्साक कितले जाता खबर आहा? नॉट लेस दॅन 70 कोटी 70 crores ऑफ रुपीज आमी प्रायवेट हॉस्पिटल म्हणजे लोकांची ट्रिटमेंट घेवपा खातीर सगळ्या हॉस्पिटलांनी म्हणजे गोंयांत जितकी प्रायवेट हॉस्पिटलां कार्डाचेर चलता ताच्या खातीर सुरवात करता. थोड्याच दिसाच्या भितर आमी PM रिलीफाच्या अंडर काही हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड करपाचे आसा आमचे. उरलेले म्हणजे जे ट्रान्सप्लांट करता तांकांय तेजो फायदो हो खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. किडनी ट्रान्सप्लांट, लिव्हर ट्रान्सप्लांट हांकां करता तांकां 3-3 लाख रुपया मेळूं शकता. ताजी फॅसिलिटीज ही आमी करून दिवपाचे आसा. पण हांवें सांगलें इतक्याच खातीर आमचें सरकार हे लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवपाचेर खूब फोकस रित्या काम करता.
आपल्या हेल्थाची काळजी आपुणूय घेवपाक शिकपाची गरज आसा. आमी बरेचशे फावटी आपल्या हेल्थाची काळजी ही आपूण घेयना म्हणून फिटनेस ट्रेनिंग म्हाका दिसता आमी आयुष डॉक्टर आणि वेलनेस क्लिनीक ही ऑलरेडी तुमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान कावन्सिलरूय आसा, योगा डॉक्टरूय आसा, आयुष डॉक्टरूय आसा. त्या खातीर रेग्युलर योगा करप, मोदी सांगता म्हणून एकूच दीस योगा करप न्हू. बरेच जाण आपल्या एकूच दीस करतात. अरे तो एक दीस करपा खातीर न्ही, तो रेग्युलर करपा खातीर आसा. आनी फिटनेस जी आसा ही रेग्युलर केल्यारूच उरतली. म्हणून म्हाका दिसता की रेग्युलर योगा करप हे गरजेचें आसा. आनी रेग्युलर जर योगा करीत जाल्यार डायबिटीज आसतले, हायपरटेन्शन आसतले, स्ट्रोक, हालीं हार्ट अटॅकचे पेशंट खूब वाडपाक लागलेल्या. ताजेर कंट्रोल दवरपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे फिटनेसाचेर ऑलवेज उलयता. आनी ती फिटनेस ही आपल्याचेर आसा. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयता, लोक बरे जावचे ना म्हणून न्हू, लोक बरे जावचे न्हू म्हणून प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर चेकअप आसा. आनी ताका लागून आमचे वेरियस डॉक्टर्स आसा तांच्या कडेन केन्ना तरी करा. म्हणजे आमी जोर येत जाल्यारूच हॉस्पिटलांत येता आनी दोतोराक मेळटा. बट आमचे प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप सांगपी बाकीचे आयुषचे डॉक्टर आसा ते तुमकां ताजेर गायड करता. तो प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप फोकस करप हें गरजेचें आसा. इतकें सगळ्या जाणांनी करचें, इन्क्लुडींग अवर नर्सींग स्टाफ. हांच्यांनी प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप हाजेर उलोवपाची गरज आसा. फिटनेस हाजेर उलोवपाची गरज आसा आनी हे लोकांक सांगपाची गरज आसा. ते जर जायत जाल्यार आमचो हेल्था वयलो खर्च कमी जातलो, आमचो मेडिसिना वयलो खर्च कमी जातलो. देशांत पुराय हेल्थाचेर म्हणजे खर्च करपी सगळ्यात चड पर्सेंटेजीन जर कोण आसत जाल्यार ते गोंय राज्य आसा. हें आमकां कळपाक जाय. म्हणून सगळ्या जाणांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची. आरोग्यम धनसंपदा इतकेंच म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.